तुमचे नाव? पांडुरंग नायक. म्हाका सांगा कितल्यांक सुमार पडले हे झाड? धांक सुमार वाडला. आता सकाळी हय सकाळ धा झाड म्हणजे पावणे धा सुमाराच येयले. ओके. मागीर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे कोणी इल्ले का? हय दोग जाण येयले. मागीर तेंच्यांनी बंद घातली दिसता. तेंच्यांनी मागीर लायट ऑफ केली. ओके. लायट ऑफ करून ते येयले जाल्यार तेंच्यांनी खरवती हाडलेली, हां पण ते तेंच्या कडेन जायना जालें कातरप हां ते खरवती. मागीर तेंच्यांनी हेका फोन मारलो फायर ब्रिगेड. तेंच्यांनी हां येता म्हणून हालें काय अजून काय पावोंक ना. फाटल्यान पावले ते. येस बरें. ओके. येस थँक्यू. कॉल आयला? तुमकां एक 11:15 सुमार कॉल दिल्ले. हां सिद्धार्थ रोड मठा कडल्या रोडार तर कोकोनट ट्री लायटीच्या वायरीचेर पडल्या म्हणून. ओके सो आमी रोखडेच भायर सरले आनी आतां कटींग केलें. ओके. आता आता सकाळी मेरेन आता कितले इन्सिडंट बीन तुमकां मेळ्ळ्या रिपोर्ट? सकाळी आमी आतां इकरांक ड्युटेक चडल्या ते चडल्या उपरांत पयलें तें आमकां. ओके ओके. म्हणजे परतीचो पावसा खातीर इफेक्ट. ते पावसाकूच हें येस थँक्यू. वारो बी जालो आसतलो आनी हें जालें आसतलें. या लिडींग फायर फायटर प्रदीप आसोलकर. ओके थँक्यू. नमस्कार. आम्ही आसात हरमल हांगा आसात. वरचा वाडा हरमल नियर सिद्धा रोड मठ हांगा आसात. आणि जो परतीच्या पावसा खातीर जे वादळ सुरू जालें त्या वादळान सकाळी 10 सुमार हांगा कोकोनट ट्रीज आसा लायटीचे जे वायरी आसा तिचे वायरीचेर पडल्या आणि हांगा रस्तो ब्लॉक जाल्लो. सद्या पेडणे फायर ब्रिगेड आणि इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे वर्कर्स जे आसात हांगा पावल्या आणि तेंच्यांनी जे ट्री आसात ते आता कट केलेले आसात आणि आता रस्तो जे आसा फ्री जाल्लेले आसात. एकंदर काल रातीच्यान आणि सकाळी जे घडघडान खुबशे जाग्यार ज्यो लायटीची इलेक्ट्रीक पोला वयले वायरी आणि त्याच बरोबर खुबशे जाग्यार जे झाडां आसात ते कोलॅप्स जाल्ले आसात. एकंदर सद्या पेडणे फायर ब्रिगेड आणि मागीर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे जे लोक आसात ते स्पॉटार पावन जे रस्ते बी ब्लॉक जाल्या ते सोडोवपा खातीर फ्री करपा खातीर काम करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.